विश्वीत ऑलरेडी गेल्लो आसा न्ही. विश्वीत पार्टी सोडून गेल्लो आसा. आतां पार्टी सोडून गेले उपरांत तो BJP वयता आनी खंय वयता आमकां व्हडलेशें कांय तेजो उलोवपाची गरज ना. कित्याक ऑलरेडी काँग्रेस सोडून गेल्लो. काँग्रेस सोडून गेलो पार्टी भितर तो BJPची मर्ज जाता या आनी कितें करता तेजेर आमकां व्हडलेशें कांय ना. कित्याक ऑलरेडी आमकां आमची पार्टी सोडून तो गेल्लो आसा. कॅन्डिडेट ऑलरेडी डिसायड जालो तुमचो? ना, हेजेर आमची चर्चा म्हणजे आमी डिस्कशन ऑलरेडी केल्लें आसा. अनेक आमकां ऑप्शन आसात थंय. आमचे सिनियर हांणी बी आमी बरोबर घेवन आमी सगळी चर्चा आमी हेजेर केल्ली आसा. कित्याक आमकां बाय इलेक्शनाक 2 कडेन आमकां फेस करचें पडटलें. जेन्ना CMA खातीर एक जागो खाली जातलो आनी हांगा म्हणटकीर तेजे खातीर आमची पार्टी PCC आनी CLP एकठांय जावन डिसायड करता. डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन जें आसा तें आमी ऑलरेडी आमची तयारी ऑलमोस्ट जायत येयल्ली आसा. आमी तें पेटिशन घालतले. कित्याक म्हणून लेट जालो तुमकां? लेट जालो म्हळ्यार लिगली जो आमी ओपिनियन घेता आसतना काही एडवोकेटांची वेगवेगळी मत आसली. सुप्रीम कोर्टाच्या एडवोकेटांचे म्हणणे वेगळे आसले. हाय कोर्टाचे एडवोकेट जे गोंयचे आसात तेंची म्हणणे वेगळी आसले. हेका लागून थोडो लेट जालो पूण आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा. गोंयांत बीफ बॅन करूं येता म्हूण सुब्रमण्यम स्वामीन केल्ल्या वक्तव्याचेर काँग्रेसीन खरडपट्टी काडली. Subramaniam Swamy is the central leader who is a BJP leader, but his statement comes out of ignorance. Because Goa is Goa. Goa has got unique culture. What do you call Goa, Goans and Goenkarpon. So, if they don't understand that, then they should not talk about Goa. As far as cow, there is a ban. And that ban was brought by the Congress party. Because there is certain reverence for cow. But as far as the meat of buffalo and the bullocks, Goa has got our own legislation. We have got state-owned, the meat complex, Abato. And I don't know how he can make such monstrous, irresponsible statements which are out of tune as far as the people of Goa is concerned. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.